रेशमी पेपर वाचून बसल्या काय? हो राधा यो गो बैस यो. हो जल्ली गो हे पावसाळी वतच पळ्या रणीची ऊर जाऊन गेली गो येतना. हे रण वत्ता खंय गेली गो राधा. घे उद्दाक दवरला पडांग एक गोट उद्दा पी. वै दी गो तन्नेन काय नज मका. यप्पा उद्दा गिळू समी जायना गो. उद्दा गिळू जायना म्हणा कसं गो खंय गेली तू. हांव वे मेगेले फ्रेंडाले आवसूल वैकुंठा चमकलेल गो. ते बोरी जेवण जेवनच पडे नांकाल हातान येयला गो आनी उद्दा पिवचे जागच वे. कसं गो राधा धर्मा मॅडम मोठो भरचे वे. चिक्के कितली जीवा जाय की तितले जेव कन वे. जीवा जाय जल तितली मात्र जेविली गो. वडला लेकपटी हांव जेविली. 1,500 लोक गो आजी वैकुंठाक. वैकुंठाक 1,500 जन. कसं गो गर्दशील वे. म्हाका वता वचून येवन पुरो जल्ला गो. वय गो त्याची एक फॅन घाल गो. तू येता बेस हांव तेता बसता देवाऱ्याक. हा जायते यो 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 राधा. अय्य मजा गो म्हाका रश्मी. भारी गर्द गो रश्मी. कसं पुरा आशिल म्हणून सांगतो कथा हांव. सांग राधा कसं पुरा आशिल्लें. कसं सांगची गो रश्मी. सुरवेकच पडे खाऱ्या तांबड्यान अणचेयले. ताजी म्हापशी धायकेळे आंबाडो झेट्ट आंबाडो आनी मरळा पन्ना पोडी गो. तेंजलगी मागीर रंधयस पडे गजबजे तेंडलेनी बिब्बू घाल उपकरी आनी किरला निली सुक्की गो. ताक बिकण घालो गो. कसं ने 3 बगे फ्राई आयटम है. किरला निळी सुक्के 1,500 पेटी गो. केरलो कितली सिंधू अशा पुड गो. बिकण कितली जावका जायत. ते मात्र न्ही गो रश्मी. सल्ला उपकरी आशिल गो. ते तिगे आम्माकच पळय भारी प्रीती केली. ताजे खातीर सल्ला उपकरी केला. जावीत गोडशी कसं लेच गो. गोडशी कसं सांगची गो. जुलेबी मागीर उबट गो. उबटी वयरी आमरस ताचे नंतर दूध पाकू मागीर मडकण. ते मात्र न्ही गो. तदनंतर मागशी खिचडी येयली गो. कितली भग गो. तिका बुरा ते भारी प्रीती कय गो. तितली मात्र न्ही रश्मी. तिका इश्ट म्हणूनच पळय येतनच पळय आमी येद्दो दोड गडबड समेत दिला गो. ताजे नंतर स्वीट बिडा. नंकल येता येन अशी कसं सायबिणी. आणि तू 4 दीस जेव का म्हणून. वय गो तिका अशी म्हणू पुरय केला. जीव असतना कवचक सोण आशिल्लींची. नाही गो राधा. बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल म्हणून सांगून तोंड बंदिता ती. जीव असताना खावच्या दिना ती. मरतरी तिका इष्ट म्हणून सांगून पुरा नमुने कोण मारतात मरदी. तिका खावच्या जातलात. तिणी तितली तोंड बंद न्ही गो. ती कोणेना तिल वेळार एकड तकड वतनच पळय वासरीन तो तोंडा घालत शिलके. कसं न्ही जेव ग राधा. जीव असताना पळय आश असले तोडतोडे दिव का म्हणतार पण न्हय. कसं करचे आश जगता. आता पळय मरतर इतले पुरा केल्ले इतले जन वाडले. हे दुंदू वेचकोन खंय जन असू सांग. ताजे बदलाक थोडे लेक्काच करचे फूड वेस्ट करणं तशी. आणि ते वरलेले दुड्डू तिगेले नावार स्कॉलरशिप दिल्ल्यारी 4 जन चेडवाल विद्याभ्यास पूण जात तशिल्ले. ने खंयचे आश्रमा दिल्ले 2 दिसा तांगेले खर्च पूण वत तशिल्ले. म्हाका चुरचुरू जाता गो अशी पुरा आयकल्यार. वय गो रश्मी तू म्हणाल करेक्ट. असेल विषय अपुरा जनान आलोचन करको गो. इतली बग केला वय नव रश्मी. त्या पानार सोणच पळय कितली जनान वाईट केला गो तसवे. खाल्लले ना पान कशी वळलागी तशीच केला जनाने अशी आपळा मात्र. असं सोड येत त्या विषय. तू केक लायक मसाला चा कोण हाडवे पितवे गुणाची.
मसाला चा नक्का बा तुक सांगिल ना हांवें अंकाला तेरायला म्हणून म्हळ्यार वत नी नितळ्ळे हांव आनी येता जाय ना हांवें येता जायत फाली मेळया जायत जायत येता फाली यो येता बघू रोज गो पाय निसरत जायत जायत